नमस्कार. हांव अमर वडावलकर रेवल्युशनरी गोवन्साचो मेंबर. आयज आमी हांगा बिचोली मार्केटान येयलेले आसा. फाटले खूब दीस जाले आमकां हांगा कंप्लेनी येता की रिगार्डींग हांगसरलो जो बाजार आसा जे आमचे मूळ गोंयकार आसा तेंच्या अगेन्स्ट जे कोण भायले जे कोण हांगा बसता तेंच्या खातीर तांकां खुबशे प्रॉब्लम्स जाता. सो आयज आमी मुद्दम जाणून घेवपाक येयलेले आसा की आयज तांकां कितें कितें प्रॉब्लम्स फेस जातात. सो आयज जाणून घेवया तेंच्या कडेन. तुमचें नांव सांगा पयलीं. रोहिणी दाटकर. रोहिणी दाटकर. रोहिणी दाटकर. म्हाका सांगात तुमी आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगा आतां काम करता? सर काम करता हांव 12 वर्साचें आसतना हांगा काम करता. 12 वर्साचें आसा. आतां म्हाका सांगा तुमकां कितें म्हणून आतां प्रॉब्लम हांगा आसा? प्रॉब्लम बाबा भायलो लोक येता, भायर भायर गाडयो लायता आनी ते गाडयांनी मेळ्ळे का सवय मेळ्ळे का आमकां हांगा कोण बाजारांत मार्केटान पळयना. आमी मागीर अशी उरता हांगासर आमचो वेपार मागीर अर्दो भायर उडोवचो पडटा. आमकां लुकसाण जाता. बरें, आतां चवथीच्या हेका तुमी आतां कितें कितें आतां हांगा तुमच्या कडेन आसता विकपाक? आमच्या कडेन येवन माटयेचें सामान सगळें आसता. माटयेचें भाजी बिजी सगळें आसता. इवन नाल्ल सुद्दां आमी लोकांचे लोन काडून घेता. ते जर भायलो लोक येवन जर आमी हांगासर पळय आमी 100रांक ती तोडगी आमी 100रांक 4-3 घालूंक शकता. ते आमच्या फुड्यान 7-8 घालता. आमी कितें करचें सांग? गरीब भुरगे आमी एक गरीब हांव गरीब म्हणजे 2 भुरगे ल्हान आसा तेंचें शिक्षण हांवें फुड्यान आमी तें कितें करप तें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता. कित्याक सांग आमी हांव म्हाजे अडीच म्हयन्याचे भुरगे आसून ह्या बाजाराक बसून पोट भरता. जेवण म्हाका मिस्टर ना इतले हांवें हाल काडले. आतां जो तो लोक आमी पळय फुडें बसले गाडयो हे रोडाक लावपाक दिता आनी आमी जर फुडें बसले जाल्यार आमकां उठयता. हेचेर एक्शन कोण घेतलो? आतां म्युन्सिपाल्टी तुमकां ह्या जाग्या खातीर तुमकां कितें घेतात? पासेस बीन घेतात? हय आमचो डेलीचो सोपो घेतात ते. सोपो घेतात? हय डेलीचो सोपो घेतात. बरें, पूण तुमकां आतां कितें जाय की भायले हांगा येवन ना भायले येवप ना आनी अशी जर तेंचें लुकसाण आमकां जाता पळय ती करप ना. आमी लोन काडलें सर जाल्यार आमी ते लोन कसो भरतले सांगात तुमी? सोपो आतां तुमी कसो दिता? आमी सोपो डेलीचो 30 रुपया दिता. 30 रुपया? आनी एक कितें इल्लेशें सामान आसलें 20 रुपया दिता. आतां चवथी कडेन 200 रुपया 300 रुपया दिसाक सोपो आतां शेनवारच्यान आमचो सोपो 300 रुपया. ते आमचे सोप्याचे तरी उबे जावंक जाय काय नाका सर? हय हय सारकें. हे पळय दोड्या मारक भायले बेडशीट हे सगळे लोक हांगा येवन विकता. ते आमचे तेंच्यांनी पड सामकें मारले. हांव तर सामकें सर लोनान पडलेलें आसा. कित्याक सांग हे धंद्याक एक दीस हांव घरा रावलें म्हाज्या भुरग्यांक दूद सुद्दां येवन मेळपाचें ना. इतली परिस्थिती कठीण येयल्या. पूण तुमी आतां मॅसेज कितें दिवंक सोदता गव्हर्मेंटाक की कितें एक्झॅक्टली तुमच्या खातीर करचें जेणे करून तुमकां प्रॉफीट जावचें? आतां एकूच म्हाजी रिक्वेस्ट आहा हे भायल्या लोकांक तुमी म्युन्सिपाल्टी कोण हे भायल्या लोकांच्यो गाडयो तेंच्यांनी बंद करप. एक बाजार दिसा येता ते येवन येता आनी डेली ते भायले लोक येता. दोड्या मारक बाजार आसा न्हू बेडशीट बाजार आसा. इवन बान्याचो सुद्दां लोक येतात. आमी म्हणटा तुमी हे येपार घाला आनी चला. हे घेवन बसता आमच्या फुड्यान. आमी हांगा बसले होते गाडी थंय लायतात ते 50 4 घालता 5 तोडगी घालता. आमी कितें करप? हय इतलें सांगता आनी हांव फुडें काय उलोवंक शकना तेंचे. तुमी कितें आमकां हेल्प करतले जाल्यार करपाचें. तर तुम्ही हांगा बसतात पळय भितून म्युन्सिपाल्टीच्या भितून, सो ते खंय म्हणून बसतात आतां एक्झॅक्टली? ते आतां पळय पयर येयलो एक भुरगो तो थंय रावला आमच्या तोंडा फुडें गाडी घेवन हांगा थंय मेन रोडाक रावता तो थंय रावता. मेन रोडाक रावता. आतां ते जे रावता तांकां ते सोपो घेतात तेजे? सोपो घेता वयता. पूण म्हाका सांगात आतां हांगा अशें कितें आसा की बाबा एकदां सोपो दिलो आपूण खंयी रावंक शकता अशें कितें आहा? रावंक शकता. ओके. म्हणजे म्युन्सिपाल्टी तांकां सांगिना की बाबा तूं हांगाच राव म्हणून जाय थंय राव? आतां आमी येवन हांगासर तुमी खंय तरी हायवेक बी फुडें रावले जाल्यार आमकां त्रास जायना न्हू. ते भर बाजारान येवन रावता. इवन हांव म्हणटा कितें तूं इतलो येपार हाडांनी बस म्हणटा की तुज्या पोटा पुरतो. तूं एकदम इतलो हाडटा एक टेम्पो आनी आमचें पोट मेलें न्हू मागीर. ते सुद्दां कित्याक आसा मार्केटाक उच्च्याच वेळेन उठता टेम्पो लायता थंय रावता. म्युन्सिपाल्टीक हेच्या बद्दल खबर आहा? खबर आसा तांकां तो सोपो दिता वयता. ओके ओके हय खबर आहा तांकां. ओके. पूण काय एक्शन घेयना म्युन्सिपाल्टी? लोक आमचे सामान भरून व्हरता. गोंयकारांचे घेवन वयता गोंयकारांचे वयता ते भायर. ते एक तांकां रिक्वेस्ट करपाची तुमी म्हाज्या हांव तुमकां सांगता सर एक तांकां तेंच्यांनी कितें करप तेंच्यांनी मार्केटान गाडयो हाडप ना. आनी जे हांगा इतले लोक अशे टेम्पो सामान लायतात तांकां तेंच्यांनी लावंक दिवप ना. जितके आमी मिटरान बसता पळय तितलेच तेंच्यांनी सामान लावन बसप. इतलेच तुमी सांगा सांगता तुमकां सर. आयज
तुम्ही पळयल्याच आसतले की आमचे जे मूळ गोंयकार आसा तांकां कितें प्रॉब्लम फेस जातात. एक्चुली हो प्रॉब्लम आमचे जे व्हडले अधिकारी आसा जशे की मुन्सिपाल्टी आसा तेंच्यांनी हांगा सारकें लक्ष दिवना. तेज्या खातीर ह्या आमच्याच गोंयकारांका आयज हे पळय आपलो जो बाजार आसा तो सोंपसर रावचो पडटा. तेंचे जे कोण आतां भायले येता आनी हांगा बसता तेंचो बाजार ते खोपोवन वयता आनी हांगा आमचो गोंयकार जो आसा तो फक्त तोंड पळोवपाकूच उरता. तर आयज क्वेश्चन मार्क आहा की बाबा आमचे MLAs किंवा आमचे जे मुन्सिपाल्टी आसा ते आमच्या गोंयकारां खातीर कितें करता काय. सो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमान हांव सगळ्यांका सांगूंक सोदतां, चड करून गोंयकारांका सांगूंक सोदतां की आतां चवथीचो बाजार आसतलो. जो कितें बाजार तुमी करतले ते आमच्या गोंयकारां कडल्यानूच घेवचे. तेजें कारण अशें आसा की गोंयकारांचो पयसो गोंयकारां कडेन उरतलो, गोंयकारांका खंय तरी एक रोजगार मेळटलो. तेज्या कारणान तुमकां रिक्वेस्ट करता की हो जो चवथीचो बाजार आसा तो आमच्या गोंयकारां कडल्यानूच घेवचो. आनी एक गजाल, आमी रेवल्युशनरी गोवन्स जितके आमचे जे गोंयकारां खातीर कितें प्रॉब्लम्स जाता त्या गोंयकारां खातीर आमी खंय तरी वावरतात. तशेंच आमी बिचोले मुन्सिपाल्टीन कंप्लेन्स घातलेले आसा अगेन्स्ट जे कोण भायले हांगा येतात, धंदे करतात आनी तो जो बेनिफीट आसा तो आपूण घेवन वयतात. आमच्या गोंयकारांका तेज्या खातीर खुबशे प्रॉब्लम्स जाता. सो हांव मागता मुन्सिपाल्टी कडेन की हेजेर तेंच्यांनी लक्ष घेवचें. जे कोण भायर बसता तांकां पर्टिक्युलर रिस्ट्रिक्शन्स आसचे किंवा हांगा कोण भायले बसता तांकांय रिस्ट्रिक्शन्स आसचे अशें तुमच्या कडेन मागता. आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन हेंवूय मागता की जाता तितके तुमी आमचे गोंयचे धंदेकार आसा तांकां तुमी सपोर्ट करा. थँक्यू सो मच.